फ्लायओव्हरा खातीर जांची जमीन वता तांचे बरोबर मंत्री सुदिनान पाजेतार कुठ्ठाळे मिटींग घेतली। तांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत तांचे प्रॉब्लेम सोडोवपाचें आश्वासन दिलें। लॉस जावपाक जायना, तशेंच गव्हर्नमेंटान काम जें घेतलां तें मुखार वचपाक जाय आनी कोणाकूच त्रास जावपाक जायना। पयलीं म्हणजे तुमकां सांगपाक हो रस्त्याचो एक्विजिशन आमी करूना। 1970 म्हाका दिसता मॅक्झिमम तेन्ना ल्हान आसतलें हांगा आसा ते जाणटे कोणी लोक बसल्या कळटे आनी त्या वेळार हें एक्विजिशन जालें बायपासाचें। हांव तुमकां त्रास करपाक येवना किंवा बाय एलिनान ही मिटींग मागलें ती तुमकां त्रास करपाक जाय, तुमचे प्रश्न सॉर्ट आवट करपाक आनी जाता तितलें चड कॉम्पेन्सेशन तुमकां कितें मेळूंक शकता हें आमी पळयता आनी आमी करतले। आमी एकदां जर सांगलें आमी करता आमी करतले। आय वील सी दॅट फूल शेताच्या लायनीक तुमकां कंपाउंड घालूंक जाय। आय वील सी आमची जी जागा आसा त्या सायडीच्या जागेक शेतकाराच्या सायडीन गोरवां देंवपाक जायना म्हणून तुमकां ज्या कडेन तुमकां देंवपाक जाय थंय गेट आसतली, बाकी कडेन तुमकां कंपाउंड वॉल आमी घालतले। पूण हेका आमकां टायम दिवपाक जाय। आमचो रस्तो कंप्लीट जाले नंतर तुमचे म्हणजे लायन कंप्लीट जाली की तुमच्या काम चालू जातलें। तिसरी गोश्ट अशी आसा की क्लियरिंग ऑफ फील्ड, ज्या फिल्डान तुमचे रॉड पडल्या, ज्या फिल्डान सॉल्टेड माती पडल्या, हे सगळें काडून तुमकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयचे मिटिंगे उपरांत लोकांचो दुबाव खंय पयस जातलो। For coming here today and listening to the problems faced by the farmers mainly and the landowners and giving them the necessary assurances. I think the Honourable Minister touched every issue related to the construction of the Zuari Bridge as far as the route is concerned and the problems linked with the route. The Honourable Minister also gave an assurance to the farmers who have undergone losses due to the construction work that is going on, and I think everybody is going home reassured. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार।